विश्वकोंकणी लाईव्ह स्टुडिओ दाखवून प्रसारण जेवचे हे पदमाधुरी कार्यक्रमाक सगळ्यांक स्वागत करतस. आमगेले भाशेची स्थितीगती कळ केला रे आमी 3 जनरेशनाच्यांनी ಒಟ್ಟು ಬೈಸೂನು ಉಲ್ಲೈತನ ಕಳ್ತಾ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ बापूसू बायल नाती नात अशी पुराय तांगेल मध्येंतली संभाशणेंत आमकां थोडे विचार कशे आसा आमगेले भाशेची स्थिती म्हूण कळटा. हांव धुवेक घेवन कुळार गेलोलें हळये कडेन. थंय गेल्ले कुळ्ळे लायक पुरा उपचार सुरवेक खाण आनी च्या दिलें. हांव अज्जी म्हणटा धुवे लागीं, ಗಾಯ ಕುಳ್ಯಾಗೋ ಚಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ दूद उणी जाल्ला म्हण ಒಣ್ಣೆ बा म्हणून म्हणटस. तितलें म्हणटना अज्जी नातये कडेन पळयता, ही गेलांक कितें गो इतलें आवळ लायला म्हण. ते पयर तिका ಸ್ವಲ್ಪ ताप आनी येवन ಸ್ವಲ್ಪ दीस असवकी आशिल्ले तशी. आतां हे दोनी शब्द ते नातयेक आयकले, एक आकुळचें आनी एक आवळचें. एक तें तोंडांनी सांगता ते चेडूं, आकुळचें म्हणटा आवसूल तोंड पळयता, आवळचें म्हणटा अज्जे तोंड पळयता. ते सांगता. ताका ते विचित्र शब्दशे दिसलो. असले शब्द आमगेल्यांत आजी चेडते आमगेले ग्रामीण जिवना दाखून आमी पेंटाक येता तेची असले शब्द संपूर्ण एक नमूने माय जत्त आसा. अशी तांगेले दोगांले संभाशण मागीर मुखार वता. मुखार वतना अज्जी निमगे धुवेला थोडे नॉणचे केला गो रुच पळय तुवें. जायता मा दी म्हणटा. हें करमेल नॉणचें, करमेच नॉणचें अशें प्रमाण कडेन रे हांव सोडणें म्हण. तातूंत पळयतना आंबोली चिरमुटे लायतलेची म्हणाले. आनी दोन जोड शब्द ते नातयेले कान्ना पडटा. एक करमेचे आनी एक चिरमुटेचे अनेक शब्द. हे पुरा एक 3-4 शब्द ते नव जनरेशना चेडवाले कान्ना पडटा. हे आतां आमी पळयले शब्दांत आवळचे आनी चिरमुटेचे. आनी तो कसलो व्यत्यास म्हळ्यार एक कडेन आमी श्रिंकींग आतां फूड पुराय थोडेचे कापसाचे सुताचे आंगाले ड्रेस पुरो हाडटना ते उदका बुड्डयले कुळ्ळे ते आवळचे जाता. आवळचे म्हळ्यार सगळे सायज उणी जावचे. चिरमुटेचे म्हळ्यार तेची जाल्यार हांगा एकूल्याक सान जायना. एक कडेन तुमी आंबोली चिरमुटेला म्हळ्यार ते नॉणचे घालता ते ಸ್ವಲ್ಪ एक कडेन फोंड आसता आनी एक कडेन फुगता अशें पुरो. असले एक सूक्ष्म अर्थ दिवचे दोनी शब्द आमी पळयले. तशीच आकुळची गाय आकुळचें म्हणटा ಸ್ವಲ್ಪ ते आमगेले उच्चारांत व्यत्यास आसा पुरो. आकुळचें म्हळ्यार गाय तुमी डिक्शनरी पळयल्यार वरीड एंशियस म्हणून अर्थ येता. तेचे अर्थ आसा पुरो म्हळ्यार गायक ताका उपास वस्र घालच्याक एक ते सिजन येतना ते दूद दिवचें उणी करता. हाका आमी आकुळचें आनी आकुळली गाय अशें पुरो म्हणटात. तशीच करम म्हळ्यार गोंयांतूय ते आसा. चेडते ते जिवे आंब्याचे आमी कुडकी व्हरून करचें एक नॉणचें आसा ताका आमी करमेत नॉणचें म्हणचें. आनी करमेचें म्हळ्यार एक प्रक्रिया आसा. करमेचें म्हळ्यार चड ते फर्मेंटेशन म्हूण येता. ते एक मिट्टांत जेव घावन दवरून ते ಸ್ವಲ್ಪ एक मोवाळ जावचें. हाजे आनी एक लागीं शब्द आसा करंबल म्हणून. करंबल ताजेची
आमी नॉंदची करताय. अशी एक 3-4 शब्द हांव आतां सांगिल्लो असलो मस्त शब्द तुमकांय ಗೊತ್ತಸ आमकांय ಗೊತ್ತಸ जाल्यार आमी विसरतासची अशें शब्दाक आनी ताजे अर्थाक वपास वपास उडगास काण खुशी पावया. मुखारचे पदमाधुरी कार्यक्रमांताय तुमकां नमस्कार म्हणटास.